आमची येदोळ सकाळी जेन्ना प्रेस चालू आशिल्ली तेन्ना आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळें की बोमा गांवच्या लोकांक ह्या सरकारान अरेस्ट केला. जेन्ना कळ्ळें तेन्ना ताबडतोब आमी हांगा आयले की पळोवपाक कितें नक्की जालां तें. सो हो सरकार फाटलो मंत्री प्रेजेंटेशनां दाखयतालो की कांयच म्हणना, घरां म्हणना, देवळां म्हणना, पूण हो सनातनी धर्माचो उल्लेख करपी सरकार आज साबीत जाता की हिंदू धर्माचे अस्तित्व मिटोवपाक हो सरकार भायर सरला. आतां हो खिळो तुमी मुद्दम पळयात, हांगा फोकस कर. दिस इज द सेंटर लायन ऑफ द रोड. हो खिळो आहा तो सेंटर लायन आनी हांगाच्यान 30 मीटर त्या सायडीन म्हणल्यार ईश्वर देवस्थान जें आसा त्या सायडीन कातेरीचें देवूळ जें आसा आनी ही तुळस 30 मीटर येता शाळेच्या पोला कडेन येता आनी ह्या सायडीन 30 मीटर ही सगळी घरां, सगळे झाडे, हे सगळे मोडून वचपाचें. आज सरकारान हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडून, म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर काय कोण हांव नको, पूण ऑफिसर नॉमिनेट करून ते आज झाडाचेर सगळे मार्किंग करतात. आज हांगाची सगळी झाडां जितली आसा इतली फाटल्यान मुद्दम तुमी त्या सायडीन मातसो कॅमेरा घोडयात, ते सगळ्या झाडांचेर मार्किंग केलां आनी एक जबरदस्ती गोंयकारांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. म्हाका समजना की हांगाच्या स्थानीक लोकल लोकांक कित्याक अरेस्ट करपा आशिल्लें. अरे ते लोक मागता कितें की आमची घरां वाचय आनी बायपास करा म्हणून. सो हो सरकार इतलो इंटॉलरंट कित्याक जाला. जे तुम्ही सनातनी धर्माचे उलयता ते आमचो धर्म प्रोटेक्ट करा मरे पयलीं. जर तुमकां खरेंच जर तर सनातन धर्माचे पडला जाल्यार पयलीं आज हिंदू देवस्थानाचे जे अस्तित्व आज डिस्ट्रॉय जाता ते पयलीं आज सांबाळपाची गरज आहा. मागीर तुमी दुसरे उलयात. आमचो डिमांड आसा, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आतांच साऊथ गोवा एसपी कडेन उलयला, पूण म्हजी मागणी आसा आनी डिमांड काँग्रेस पक्षाचो ह्या सरकारा कडेन आसा की ताबडतोब ज्या लोकांक अरेस्ट केल्या, कळून येता की खूब जाणटी बायलां, जाणटे लोक हांकां अरेस्ट करून आतां कुळ्या व्हेल्या. आज बोमा गांवच्या लोकांची घरां मोडटा आनी तुमी तांकां कुळ्या कित्याक व्हरता रे. म्हळ्यार कसलो भंय ह्या सरकाराचेर आज आयला म्हाका कळना. म्हाका दिसता ताबडतोब तांकां रिलीज करचें आनी ही जी तानाशाही चल्ल्या की खंय तरी पुलीस फोर्स धाडप आनी जबरदस्ती लोकांचे घरां मोडप, डिमार्केशन करप, म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग. आमी पळयला की पार्लमेंटान कशा पद्दतीन 142 खासदारांक सस्पेंड केले, तशें आज खंय तरी डिक्टेटरशीप हें आज गोंयांत सुद्दां दिसून येता. भोमाच्या स्थानीक लोकांक खंय तरी आज आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. आमची मागणी आसा की जो बायपास काँग्रेसीच्या टायमार आमी रिजनल रोडांचो बायपास दाखयलो तो म्हाका दिसता ह्या सरकारान ताचेर भर दिवची आनी हांगा लोकांची स्थानीक घरां, लोकांची दुकानां आनी खास करून हांगा हिंदू धर्माची जी देवळां, जी तुळशी ज्यो पळय डिस्ट्रॉय जातात ते करचे न्ही. म्हाका दिसता सरकारान मातशे दोळे उगडचे आनी हांगा लोकांचो, गोंयकाराचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करचो. स्थानिक आमदार खंय तरी लोकां कडेन नाच कसो. स्थानीक मंत्री आज खंय गेलो. स्थानीक मंत्र्यान खरें म्हणल्यार आज लोकां बरोबर रावपाची गरज आशिल्ली. तो स्थानीक आमदार ह्या मतदारसंघाचो. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, रस्ते व्हडले जावपाक जाय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लायव्हलीहूड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लोकांची घरां एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ तुमी जे पळय सनातन धर्म म्हणटा पळय, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉईंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ गोवा. तुम्ही बायपास करा मरे, फाटल्यानच्यान वरा मरे, कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. स्थानीक लोकांचें सुद्दां म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन ना बायपास केल्यार. वयल्यान जाल्यार तुमचें ऑब्जेक्शन ना. सो खंय तरी आज जबरदस्ती डिक्टेटरशीप ह्या सरकाराची हांगा राज्यांत केंद्रांनी कळून येता. अरे काल आमी सांगिल्लें की खंयचे मुक्ती आमी लिबरेशनाचे उलयतात. आज हें सरकार, आज तुमी पुलीस फोर्स हांगा पळयात जो घातला तो, हांव नको पुराय गोंयचे पुलीस हाडून म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हांगा घातल्या. काल लिबरेशन डे म्हणटा आनी आज आमी गोंयकारांक उबारून व्हरून पुलीस स्टेशनाक घालतात. कित्याक आमच्या हक्काक लागून ते रडटा म्हणून. म्हळ्यार आज गोंयकारान आपल्या हक्काक लागून विचारप सुद्दां ना हे सरकारा कडेन. तुम्ही हायकोर्टान सांगले की काय डिस्ट्रक्शन जायना, काय म्हणना, पूण हांगा सत्य परिस्थिती पळया मरे. सत्य परिस्थिती पळया, लोकांचे गाडे, लोकांची घरां,
आनी त्या सायडीन पळयात जे इतले वर्साचो जो कल्चर हेरिटेज तुळस मोडटा, त्या सायडीन सती देवस्थान मोडटा. सो हे डिस्ट्रॉय करपाक ह्या लोकांनी ह्या सरकाराक निवडून हाडिल्ले. दिसता मुख्यमंत्र्यान दोळे उगडचे आनी ह्या सरकाराचेर ह्या लोकांचेर जो अन्याय जाला तो जावचो न्ही. पयलीं म्हणल्यार तांकां रिलीज करपाक जाय. अरे ती जाणटी बायलां 70 वर्सांची 80 वर्सांची बायलां म्हणून आतां आमकां कळून आयना. आमची मागणी आहा की तांकां इमिजिएट ताबडतोब रिलीज करून हाडून तांकां घरा पावोवचें.